अनंत आमकां नवे रचन केलाय. पवित्र सभेन आमकां नवे मिसांग दिलाय. तुज्या उपकारांक करगांव पाटयता. तुजी दया आमचे देव म्हूण मागता. उतर आयकूंक कत्रेकता. जिणेन तुज्या आमी भाग घेता. संतोषान व्हड उल्हासान सौम्या तुजे समोर आयल्या. बलिदान करत्या काळजान धन्य तुका भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताई कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सगळीं सुम्याचो पाटलाव करूंक आयल्या. ह्या संवसाराच्या कश्टामध्ये केंदेसामध्ये आमच्या सर्गीच्या वाटेर आमच्या पयनार जेजूचो मात्र आमी पाटलाव करूंक आसा. धैर्यान जेजूच्या वाटेन आमी समकोया. हो संदेश घेवन आयची लितुर्जी आमी संभ्रमतेल्या. तर आमच्या जिविताच्या वाटेर आमी आज पळय समकताना आमी सबारपटी पाटी पडयला जावं बरो. आमचो कुरीस जड जाता पुरपुरल्या जावं बरो. या आमी आमकांच त्याग करूंक इन्कार केला जावं बरो. ह्या जेजूच्या पाटलावांत तिरासान सांबाळना जावं बरो. आमी ह्या संगतींनी सुकल्या. तर आयचे दिसा आमच्या पातकांचें भक्षण आमी मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सपयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विस्तारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां सांगता मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्पर देवा लागीं पुण्यतिकारांत प्रार्थना मागता. सर्व पदवी दाद्यो आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्तें जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया. सर पदवेदार देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा. सोम्या जेजू क्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा. देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकुळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र
वीर, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. अशें जावन आमच्या पिरगेच्या सर लोकां पासत मागया. सर्व पदवेदारा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उब जातात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायन राख आनी मैपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका भुलयलोय आनी हांव तुका भुल्लां. तूं म्हजे प्रास बळिश्ट देखून तुवें म्हजेर जैतविलय. हांव दीसभर केण्ण्याचो माल जाला. हर एकलो म्हजो केबडायो करता. हर एक पावटी हांव उलयतना हांवें बोबाट मारून म्हणूंक जाय जुलूम आनी नास. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका दीसभर अपमानाचें आनी केण्ण्याचें कारण जालां. हांव ताचो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना अशें हांव म्हणटो. पूण म्हज्या काळजांत एक जळतो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगला. ताका दामावंक प्रयत्न करून हांव थकलां. म्हज्यान हें सोसूंक जायना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणयता. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणयता. देवा, तूंच म्हजो देव. तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणयता. उदक नातलेले सुखे धरणी बरी. म्हजी कूड तुका लालयता. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणयता. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशिता. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवा श्रेष्ठ. मोचे वोण तुजी महिमा वर्णितात. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणयता.
पाकट्यांचे सावळे काल हांव संतोसता मोजोत्मो तुका थेंगून रावता तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळ धरता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका मोजोत मोतालेता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका मोजोत मोतालेता. सांत पावलून रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भवानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळटीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिजय. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची चाल तुमी आदारिनाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावन तुमचे जिणेचें रुपांतर जावन तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. देवाचें वतर, देवाचे व्हड उपकार. जय 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 धन्य देवाक. जय 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 क्रिस्त रायाक. जय 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 पवित्रात्म्याक. सोम्यांतून सत सर्गी बापासो आयलोय दाखोवंक तो मोगतासो. सोम्यांतून सत जिवितींचो सर्वांग स्पिरितान भरसो. जय 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 धन्य देवा. जय 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 क्रिस्त रायाक. जय 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 पवित्रात्म्याक. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो वळतावन जेजू आपणे जेरुजलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मालगड्यां, शास्त्रियां आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणा जायतें सोसूंक आसतलें. आपूण मोरान पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवांत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव तें निर्मिना जावं सोमिया तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रू तें गुवण म्हणा लागलो, म्हजे सरसिलो पयस सर सैताना. म्हज्या वाटेर आडकळटा तो फातोर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाक सुतो इन्कार करून दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव हगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव हगडावन आनी जो कोण म्हजे पासो आपलो जीव हगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटायता. मनशान
आपलो जीव वगडावन सगळो संवसार जोडलो असो म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो वा आपलो जीव पाटी घेवंक मनशान दुसरें कितें दिव्येत मनशा पुतू आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतां समें येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो क्रिस्ताचो पाटलावो हो शब्द आमकां आजकाल थोड्यांक नवो शब्द दिसता गे म्हणून फिल्म एक्टरांचे पाटलाव करचें आयकलां पॉलिटिशियन पाटलाव करचें आयकलां आनी खंयचे भक्त म्हणलें आयकलां पूण क्रिस्ताचो पाटलावो म्हणले शब्द आज बारीस अप्रूप आयकाचो दिसता पूण सगळो वांजेल आमकां शिकयता इतलेंच क्रिस्ताचो पाटलाव आमचे पयस सभा शिकयता इतलेंच क्रिस्ताचो पाटलाव आमी क्रिस्तांव वय जाल्यार इतलेंच करूंक क्रिस्ताचो पाटलाव. सांत थॉमस मोर हेनरी 8व्या रायाचो प्रधानमंत्री चान्सलर आसलो भारी बुदवंत मनीस हुशार भारी भक्तिवंत सदां इगर्जी मिसावेचें आलें इगर्जींत थंयसर कांतारा बूक वांटूंक गी इजमोलकान घेवंक गी हेर सेवा करची आसली ताणें आनी इगर्जींत कांतारा व्हडल्या मनशी आलें पुरा भारी भक्तीक तो कितलो व्हडलो तो ताच्या हुद्द्यांत तितलोच खालतो तो सोम्याची सेवा करच्यांत. आनी थंयसर हेनरी 8व्या रायाक पिशेंची दाब आयलें म्हज्या बायलेक हांवें सोडचें तिका भुरगीं ना म्हज्या रायार हुद्द्याक कोण येता देखून तिका सोडटा तिका हांव डायवोर्स दितां आनी हांव आनी 1000 जाता. चान्सलरान हाका दस्खत घाली जाय. चान्सलर म्हणालो थंयसर थॉमस मोर म्हणा लागलो म्हजें अंतस्करण म्हाका सोडिना सोम्याची कुशी पळयत पुसता तशी ना आमकां डायवोर्स ना हांव जीव जाल्यार दिवंक तयार दस्खत घालूंक न्हय. ताका बंदेन घालो ताका कश्ट दिलें आगे ताचो गळो कातरून ताका जुयशी मारलें. केदो व्हडलो उद्दोत असो ताका आणखी व्हडल्या हुद्द्याक आणखी चड सवलत्यो दिता म्हूण ताका बसयल्लें पूण क्रिस्ताच्या पाटलावाक म्हाका आडखळ येता जाल्यार नो हांव तें बिलकूल करचो ना. कितल्या सांता भक्तांनी समकाली वाट सिद्ध न्ही गे कितल्या सांता भक्तांनी तांच्या जिवितांत कितलेंय मेळचें सूख कितलो मेळचो संतोश कितलें मेळचें संवसारी दौलताय ती तिरस्कार करूंक ना गे. खंयच्या सांताय जिणीव आसा हर एका सांताय जिवितांत हें आसाच मोगाच्या भावा भयणीनो. आज आमी पळयल्यार पयल्या वचपान जेरेमियाची काणी सिद्ध जाली. कालच आमी जुआं बाप्तिस्ताच्या त्या मार्तीरपणा विशयान आयकल्लें. आज जेरेमियाची काणी आमी आयकत आहां ताची जिविताची काणी तो सोम्याची खुशी कळोवंक पेसाडटा देवाचे उतार परगडटा पूण देवाचे उतार सगळे गोडूच आसताय तेले आडूक आसताले. लोकांक काण खुशी करचे आज प्रवादी जाय आतांय तशेंच काण खुशी केल्यार बारी खुशी ताजो शर्मय बरो जाता ते शिकोवणी बरी जाता. इल्ली खडाक्क दिल्यार शी आयकोंक बरें जायना लांब जाल्ले बरी भोगता. जेरेमिया प्रवादी इल्ले कडक्क सांगतालो थंयसर ताणें तें सांगतना लोकांक बारीस राग येतालो देखून ताका ते मारूंक येतात ताका व्हरून पोट्ट बायन घालतात आनी कितें करतात. एका कुशीन लोक ताका पाड कबार दिवचो प्रवादी म्हूण शिंगता
पूण आनी एका कुशीन जेरमियाक लोकांक मिसोवंक जायना. दुसरे वाटेन सोरेस्पराचे उसारीन रावोंक जायना. असल्या खात्री मदें शिरकाल्यार जेरमिया म्हणटा देवाचो उजो म्हजे थंय पेटते आसा, म्हज्या काळजान तो पेटता, म्हज्या हाडांनी तो उजो देवाच्या उतराचो उजो थंयसर जळटा, म्हज्यान वगो रावंक जायना. ताणें देवाचें उतार परगट करचें रावोंक ना. ह्या दुखांत तो म्हणाजे सूख भोगतालो म्हणाजे एका लेखार देवाचें उतार परगट करच्यान सरेस्पराचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करतेल्यांचो हर एकल्याचो अणभव वचचो. जेजूक क्रिस्त जिवान देवाचो पूत म्हणलो तस्सो पेद्रू परच्या आयतारा. आज तुका नाका सोमया म्हणटा, तुका नाका. कितें ताका नवें स्थान दिल्लें ताणें, ताका नवें नांव दिल्लें. तत्तो पेद्रू आज जेजूच्या मिसांव आडखळ घालता. मेस्सिया म्हळ्यार कोण म्हणून आपणें विवारून सांगतना पेद्रूचीं स्वप्नां कोसळटात. पेद्रूचें वाटताना वाटेर आडखळच्या पात्रां बरी जाता. ताच्या मोतींत मेस्सिया म्हळ्यार एक वेगळेंच चिंताप आसलें. रोमाकारांक जेजू आपल्या फौजे संगी मेळोवन चलवयतलो, तांकां नाश करतलो. ताच्या त्या वेळांनी नवे देवस्तुती हाची निजा देवाची देवस्तुती हाडटलो. ताणें सुरू केलें नवें आडळतें 1000 वर्सां भर बाळू वातेलें आनी तातूंत वये मंत्री जावन आसतलो अशें ताणें लेखलेलें. पळया, जेजुआ सांगता तें ताका समजना. मनशा पुताक कस सोसूंक आसात, कुर्साचें मरण मरोंक आसा. हांगासर मातेवाच्या आवाजो 16 आयकलें. परतू मार्काच्या वांजेलांत 3 बडतो सांगता. मार्काच्या वांजेलांत 8वा वस्वर 30 आनी 1 वळ, 9वा वस्वर 30 आनी 1 वळ, परतून 10वा वस्वर 30 आनी 4 वळ. पळया थंयसर सांगता परतून हेंच मनशा पुताक कश्ट मरण सोसूंक आसतलें, कुर्साचें मरण सोसूंक आसतलें. जायच तें सोंसचें आनी मरचें म्हळ्यार जेजूक उणेपण मात्र न्ही, ताचे संगी आशिल्ल्या सगळ्यांक एका रितीची सलवणींत म्हूण पेद्रू आतां चिंता. कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 1ला वस्वर 18 वळ मागीर 22 आनी 24 वळ सांगता जुदेवांक कुरीस म्हळ्यार एक शिराप आडखळ. पोरण्या सोल्ल्यांत कुर्साचें मोर म्हळ्यार शिरापीत, तो मनीस शिरापीत, शिराप अणभव करचो मनीस. ग्रेकांक कुरीस म्हळ्यार पिशेपण. आज आमकां जेजू सोडवणेच्या हातेर जावन हाडटा. पेद्रू कितें समजना. सांत आगोस्तीन तो ग्रेक फिलॉसॉफी संपूर्ण शिकिल्लो, तो क्रिस्तनांवच्या आदी शिकिल्लो. पुराव आसलें ताणें सोदतालो देव मनीस संवसो आनी कश्ट मरण सोंसचें. ह्या ग्रीक फिलॉसॉफीन काही ना, हे अर्थ करूंक जायना आनी तूं जाणूं आयना, हे पिशेपण तो आई लेखतालो. ह्या दाळा तो न्हीज जावन जेजूक ताणें वेंगलें, ताका तें सर्गीचें राजांव समजालें. ग्रेकांक जाणवाय जाय आसली पूण सर्गीची जाणवाय न्ही. जुदेवांक थंयसर तांकां जैत जायचें आसलें. हें सोम्या थंय जावचें तें नव्या जैताची चिंताप सोडवणे चिंताप तांचें थंय ना. देखून पेद्रू जेजू कुशीन आपयता, जेजू तुका तें नाका, तुका तें नाका. आनी एका लेखा ताका बेश्टाय जाता म्हणयेत, तूं वच, तूं तशें म्हळ्यार करनाका. जेजू ताचें आयकना, जेजू ताचें आयकना. पेद्रूक आयकोन तशें चलचें म्हळ्यार आपणाच्या वाटेर आडखळ घालून घेवची वा आपली वाट चुकोवन घेवची. पळया, ताका म्हळें जेजून चल म्हज्या फाटल्यान सैताना.
एका लेकाराका ताळणी हाडटा म्हणयेत पेद्रू चल म्हज्या फाटल्यान म्हूण सांगल्यार तुका काम म्हजो पाटलाव करचें म्हज्या मुखल्यान रावन म्हाका वाट व्हरचें न्ही चल म्हज्या फाटल्यान. आज आमकांय सगळीं संवसार त्या सावां दोस्ताना आमी सांगता म्हळ्यार जेजू आज कशें गेल्यार जायत न्ही गे आज इल्लें असो संतोश भोगल्यार जायत न्ही गे आज अशें केल्यार जायत न्ही गे इल्लें अशें इल्लें तशें केल्यार जायत न्ही गे चल म्हज्या फाटल्यान सयताना म्हजो पाटलाव करचें तुजें काम म्हाका सुचना दिवचें न्ही. आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करूं जेजू कडेन मागया जेजूची खुशी समजोवया. पळया हांगासर देवाची चिंता मनशाची चिंता आपणय देवाची चिंता मनशाची चिंता आपणय. इजाया प्रवादी हांव 50 आनी 5 8वी ओळ हीज थॉट्स आर नॉट आवर थॉट्स. आमी आमची चिंता देवाची चिंता म्हण चिंता देवाची चिंता कितें म्हणलें समजूंक प्रयत्न करिना. पळया पेद्रून तशेंच केलें आपलें चिंतप सारकें म्हण चिंतलें. जेजू पेद्रूक तशें आमकां देवाच्या चिंतपाक कान दिवंक सांगता देवाच्या चिंतपाक कान दिवंक सांगता. कशें सांत तोमास मोर देवाची चिंता कितें म्हणून राखलो रायाची चिंता आपणय म्हज्या सुखाची चिंता आपणय. मनशाची चिंता आपूं जिवितांत सुशेग सोदचें जिवितांत आराम आसूंक सोदचें जिवितांत संतोश आसूंक सोदचें प्लेजर्स कम्फर्ट्स. पळया कश्ट चुकोवचें कुरीस बगलेक दवर न्हू पयन करचें म्हण चिंता मनीस. कुरीस बगले दवरया आमी पयन करया पुरो हांव क्रिस्तांव न्ही जाता. पूण जेजूचो शिस्त हांव जेजून कितें म्हळां जो कोण म्हजो शिस्त अपेक्षिता आपणाक त्याग करून दी आपणाक इन्कार करून दी आपणाची खुशी इन्कार करून दी आपणा संतोष म्हणून इन्कार करून दी. आज आमच्या बेसांनी आसा गे तशें म्हजी तूं खुशी जायची न्ही गे म्हजो संतोष जायचे न्ही गे हांवें सांगले बरें चलाचें न्ही गे कोणाय खुशी जाता आमच्या कुटुंबांत. पळया आमच्या बेसांत कोणाय खुशी जाता. पळया जेजूची खुशी कितें म्हण सोदून काडूंक प्रयत्न करता हांव गे. पळया देखून रोमाकार वयल्या पत्रांत दुसऱ्या बसपान हांवें आयकलें हांव 12 पयली आनी दुसरी ओळ तुमचें जिवीतच एक जिवें बलिदान जावन सोम्या समर्पिया. आनी कडेन सांगलां सुवासी बलिदान जावन भेटया ते परमळी बलिदान जावन दी देवाक जिवें बलिदान जावन आमी आतां जीव आसतना बलिदान करी जाय मेल्या उपरांत आमचें मोडें बलिदान भेटोवचें. जीव आसतना आमी सगळ्या खुशयेन सगळ्या मनान आमी तें बलिदान भेटय जाय आमच्या जिविताचें बलिदान. पळया आपणाक सांडूंक आमी आयतें आसा जाय. देवाक स्वताची भेटवणी करचे पगार दुसरी वाट ना. आमी स्वताची भेटवणी देवाक करी जाय. आपणाचो कुरीस घे जाय. आमकां जायत्या कुरीस बगलेन दवरची आशा ते कश्ट नाका तापा हे कश्ट नाका तापा हें नाका म्हाका तें नाका. भुरग्यांक परिक्षा नाकात भुरग्यांक परिक्षा नासतना पास जावंक जाय. थोड्यांक हे पडी मेळ्ळे आनी थोड्यांक कितें स्त्रियांक कश्ट आसतना भुरगें जल्मा जाय. हाका बरें सुलभायची वाट सुलभायची वाट आडान आसतना आमकां मास खावंक जाय आडान आतिल्ली मासली जाय सुलभायची. आमकां कश्ट काडूंक नाका आमकां कुर्साची वाट नाका खर्चाची वाट जाल्यार जायत असली परिस्थिती आयची. जेजू म्हणटा आपणाचो कुरीस घेवन दी कुरीस घे जाय ताणें आनी फाटलाव कोणाचो करचे सोम्याचो संवसारी चिंतपाचो न्ही संतोशाचे चिंतपाचो न्ही संवसारी राज आवाचो न्ही सोम्याचो फाटलाव करूंक. चल म्हज्या फाटल्यान सैतान सांगलें नाका त्या दाळा तो सोम्याचो फाटलाव करूंक तयार ना. हांवें सांगचें बरी जेजून सांगलें सांगा जाय जेजून तशेंच चिंती जाय चिंता पेद्रू. आज आमी सोम्याच्या फाटल्यान चली जाय तर पुरते मापान देवाचे कुशेक खाल जाय. हाचे सुवार्थेन पेल्या खातीर स्वता भेटोवचें क्रिस्ती जिविताचो मुखेल शिकून आमकां जेजू दाखयता. देवा खातीर पेल्या खातीर आमकांच आमी भेटोवचें तो आमच्या जिविताचो मुखेल शेवट. हांव म्हजे खातीर तर न्ही आपणाक जळची वात ती जळची वात न्ही
आपणाक वाळची न्हय न्हय, आपणाक फुलचे फूल न्हय, ते ताका तशें आपोवूच जातीना. आमी केदाळा देवा खातीर आनी पेल्या खातीर आसाव, त्या दाळा आमच्या जिविता शेवट क्रिस्ताचो पाटलाव सारको जाता. क्रिस्ती जिविताचो मुखेल शिगूण आमी सदांच जाणा जावया. जेजून कुरीस आपणाचेर घेवचे वरवीं सगळ्यां खातीर आपलो जीव सॅक्रिफीस जावन भेटयलो. हर एका क्रिस्ती व्यक्तीन असलेल्या स्पिरितान बरा जाय, म्हणजे कुर्सार आसलेल्या क्रिस्ताच्या बावळ्यांनी आपणाकच ताणें पेटोवन तशें जिवीत सारी जाय. आपणाकच कुर्साचे आसता जेजूचेर ते बावळेचे हात दवरून ताणें आयतेपण दाखय जाय, तयार आसा जाय. पळया कितल्या सांतांच्या जिवितान आमी आयकलां. थंयसर कुर्सा कडेन ते मागतात, तुज्या पाश्यान म्हाका आयलो वांटो दी म्हूण मागताले थोडे. देखून थोड्यांक जेजूचो त्या माथ्याच्या खांट्याक कुरवाचो घाई मेळ्ळो, थोड्यांक जेजूच्या कुशीचो घाई मेळ्ळो, थोड्यांक हातांक मेळ्ळे. पाद्रे पियोचे अशें आमी आयकता उणेंगे सांत फ्रांसीस असिसी आसले म्हणटात, थंय आनी थोड्या सांतांक असले घाई मेळिल्ले. पळया ते मागताले. आज आमी म्हाका नाका सै मी म्हाका नाका म्हणटा हांव म्हणना. आमची जिणी समर्पीत ना जाल्यार क्रिस्तांव जिणी न्हय ती. आज क्रिस्तांवपण संवसारपणांत वाडलां, संवसारी चिंतपांत वाडलां, संवसारी राजावांत वाडलां. देखून आज पळया होमोसेक्शुआलिटी सालिंगपण परतून आपणाचेत थंय संतोश पावचे आनी एक रीत सेक्सांत लैंगीकपणांत कितल्या तरांनी मीस जावन तरावळ तरांनी संतोश भोगूंक प्रयत्न करतात, पवित पुस्तकाच्या वाटेन न्हय. पळया तो आनी थोड्यांक सवयेचे गूण आमालगी ह्या मादक पिवाणांगी आनी कितें तांतू वाळटात. आनी थोड्यांक समर्पीत जिवाण नाका, कुटुंबांची समर्पीत जिवाण, आमकां धार्मिकांक समर्पीत जिवाण हें नाका, हांव एकल्यान आसल्यार पुरो. आनी थोड्यांक लग्न बेसत नाका, आमी वंगड रावल्यार पुरो. खंय म्हणी असलें चिंतपान वाळोवन आज क्रिस्ताचो पाटला खंय गेला, आमचें नांव क्रिस्तांव म्हण कित्याक घेतलां हें आमी न्ही जाण आज खंडीत जावन चिंती जायस. जेजू म्हणटा आमकांच वगडावंक आमी आयतीं आसचें म्हळ्यार मोरान विंचें म्हूण न्हय, बागार जिवीत विंचें. आमी बरेंपण विंचें, आमी देवाचें राज विंचें. आमच्या बरेपणा खातीर न्हय, पेल्याच्या बरेपणा खातीर जियेवचें. सोम्याच्या वाटेन सोमको जें तितलें सलीस न्हय, सोंपें न्हय. आमी जाणा जेरेमियाक देवान दिल्लें मिसां पाळटाना अनुपकारपण तिरस्कारपण मेळ्ळें तरी तितलें सोसूंक मेळ्ळ्यार आपल्या मिसां वता म्हणून तो विचलीत जाल्लो ना. तो निट्ट ताणें देवाची कुशी ताणें केली, तो निचेव ताणें केलो. आमी आज सोम्याचो पाटलाव करसोत निचेव धरया. किर्तनगारी देवाच्या मोगान बरलोलो आसून त्या देवा ती सदां रावच्याक कुशी दाखयता. तर दुसऱ्या वचपांत सांपावलां सांगचे प्रमाणे सोम्याच्या पाटलाव करतल्यांक आमकां पुर्तेपणी देवाक स्वताची भेटवणी करचे बगार दुसरी वाट ना. संवसाराची वाट आमकां नाका ती उपकार ना. बदलाक आमकां जिविताचें रुपांतर जावची वाट ती जेजूची वाट आमी धरया. आमचें जिवीत रुपांतर जावं दी. उबी रावया. पळय खरोच सोडवणदार जेजूस आमचो सोमी, ताचो कुरीस घेवन आमचो कुरीस घेवन जिविताक कुरीस घेवन ताचो पाटलो आमी करता म्हणलें धड पातयेन उसारया आमचो भावार्थ उसारया. सतमंतान देवा सोयपत्र बापा सगळ्यां भितर विचार आसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र गर्भी संभवलो हांव जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो ताणें केपिलो तो मेल्ला देवलो तिसरे मेल्ल्याला परतून जिवान जालो सगळा सोडलो सोयपत्र बापाच्या उज्या बसला ते जीव आनी मेल्ले मनशां करून घेतलो सतमंता पवित्र कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाच्या बक्षाने कुडीचें जिवानपण सस्तें जिवीत आमीन. पोमोगाच्या भावां भयणीनो, आज आमी सोम्याच्या पांया तळ आयल्या. तर आयच्या दिसा
आमी सुमयाचो पाटलाव करूंक गरजेची कृपा सुमेस्ता बसत मागया. बापा, आमच्या पवित्र सेवेच्या मुखेल्यांनी आपले ताबेनसच्या लोकांक तांच्या भवार्थाच्या परिणाम सारकें मार्गदर्शन दिवन बागेवन मुखेली कशें जियोवच्याक तांकां तुज्या पवित्रात्म्याच्या शक्तीन बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत शांत समाधान राज करूं. राजकीय मुखेल्यांनी लोकांच्या धर्माच्या आदारान वांटे करिनासतना सर्वांक तांच्या हक्का प्रमाणे जियोवंक अवकाश मेळचें कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी तशें वडिलांनी मायेची देख घेवन पवित्र काळजाची जिणी जियोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मनशा जिवाक मान आनी गौरव दिवंक आनी सगळी आमची जिणी आमचो तशें हेरांचो जीव राखोवंक आमी मेटाकाण सर्वांक गौरव दिवन जियोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी आदर्श युवा मुखेली कर. तांणी पवित्र भवार्थी जिणी जियोवंक आदार दी. आपले जिणी पयणार येवच्या सर अडखळेचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमचे खासगी गरज घडीभर सुम्याच्या मुखार दवरया. संवसारी चिंतमान वाट चुकोवन गेल्ल्या सर्वांक आमच्या मागण्या आज फाटी येवंक कृपा लाबोवन दी. नाना तरे वायट सवयांक बली जाल्ली थंयसर सुम्याची खुशी समजून फाटी येवन दीत. कोवीड आनी हेर मारेकार पिडें बली जाल्ली भलायकी फाटी येवन दीत. त्या पिडें फावती वखदां सोदून काडूंक विज्ञान प्रेरण लाबोवन दी. ह्या पिडेच्या सेवा करतल्यांक बोड भलायकी लाबोवन दी. परगांवांत आसच्यांक थंयसर कामाची भद्रती लाबोवन दी. तशेंच कामानांतल्यान बरी कामां लाबोवन दीत. सगळ्या संवसाराक बंद पडलें तें बिझनेस परत चालू जावन दी. दिसपरतो रास लोकांक मेळोवन दी. तशेंच सगळे शिक्षण संस्था उक्त्या जावन दीत. आमची देवस्तुती केंद्रां आमचे सगळे इगोर्जो धार्मीक केंद्रां उक्ती जावन देवा स्तुती चलोवन दी. निरंतर देवा स्तुती करूंक अवकाश लाबोवन दी. सुमयाची काकूळट आमी मागया सगळ्या संवसारा खातीर. सगळींच्या भोवमगाळा बापा, जेजू क्रिस्त आम सोडून दाजून दिल्ले आमी ते आर्गां दिता. ताचे कश्ट मरना जिवंतपणा वरवीं आमकां सोडवून दिले. आमी आमच्यो कुरीस घेवन त्यात जेजूचो पाटलाव करूंक उपगा नासतना भिये नासतना वाट चुका नासतना धैर्यान ताचो पाटलाव करून जियोवंक आमकां हर एकल्याक गरजेचो आदार लाभय हे आमी मागता. ताच्या पुता क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. Dirve bangar pe na somya mujhe lagi जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता गे धन्या संतोष उल्लास मुझे चाहिए सो उंडिया सोवे निवार मुझे कुड़ी सो वायना सवे बेटों दिता मोला दी दिवे बंगार पे ना सोम्या मुझे लगी जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वरूपत वेदार देवा बापाक मानता आसतना जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पिसुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. जिव्या देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे
सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, पदवेधरा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या अस्खत विनाशी सैमाक तुवें तुज्या गणीत पदवेचो आधार दिलोय. पूण सोडवण आम्हा मनशांची आमच्या सगळ्या एकल्यानच करी. मनशान वगडायली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद्द मनशान परतून जोडची. येवजण तुज्या मोगाची तातूं अदी परजळता महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवतां सगळो दरबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखणता वयर सरकार. तांचे वाखणी आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच गीत तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच गीत तुका जय जय. उंच गीत तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तूं ह्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पयलीं जेवण जाता आसतना काज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो घट परगट होया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नवल्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडून ही खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रागा शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. जिवंतपणाचो बरो वस्तू धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आमरे देवाचे माये सांगाती तिचो पती बागेवन झुजे बागेवन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर
सस्तें सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें मागणें आमी आतां सांगाता म्हणून म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली वेगळांतली आणवरांतली सर दुखांतली पिडेजांतली बेजारांतली सर तर ह्या पांयांतली आमकां तूं निवार दया करून ह्या आमच्या जिवितांत बळ भलायकी सोस काय तूं आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवचे तेल्यांक आमकां येवदा कागोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकादांतली वाटाय कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमी जेजू क्रिस्ता तुवें अद्भुता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी ह्यो कुशे हरमान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी. आमचे कुरीस घेवन सोम्याचो पाटलाव करतल्यांक आमकां तोच सोमी ह्या येवकारिस्तांत आज पोशण आनी घटायन सांगात दिता ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणा आपयिल्ली आमी सुभागी तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण ह्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविता सांबाळूं. जीविताचो उस्वाड संसाराचो सोमी जेजू मोजो दैवीक कारणान पोसो आत्मिकतान भागोवचो एक मात्र मोजो उंडो जीविताचो उस्वाड संसाराचो सोमी जेजू
मागतोया. प्रितीच्या बापा सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां पिती मोगान थीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणी साखरी करूंक आमची उमेद सडात वसों हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताय शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सम्याक सर्वै काळी वाकण गाव्या ताका सांग सकाळी. ताणे सर्गांनी प्रीतम रचलेली ताका जावं महिमा सकाळी. सौम्या दिन वाचुया तो बरो. सौम्या दिन वाचुया तो बरो. सौम्या दिन वाचुया तो बरो. मोगा परिमिता सोखरो. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मोरे आशीर्वाद दिवाका. जेजू बड्या आणि कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हणजे तुझ्या काळजासारखे मुरयेच्या बोदून बी काळजा. जात आमची बचावे. जेजूच्या बोब पवित्र काळजा. काबूल आमची कर. बग्यान कोसाचे कुरवेन यारून आमच्या देवा आमच्या नस्मानंतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.